दीस सोमार जुनाची 2 तारीख 2025. पयलें वाचप धर्मदुताची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप अध्याय 19 वळ 1 तावन 8 पर्यंत. आपोल्लो कोरिंतांत आसतना पावल वयल्या प्रदेशांनी भोंवून एफेसाक येवन पावलो. हांगा ताका थोडे शिस मेळ्ळे. ताणें तांचे लागीं विचारलें, तुमी सत मानले तेन्ना पवित्र आत्मो घेतलावे? ना, पवित्र आत्मो आसा म्हणचे आमी आयकल्लें ना. जाप दिली ताणें. तर कसलें धर्मस्नान तुमी घेतलें? ताणें सवाल केलें. जुवांवचें स्नान म्हणून ताणें जाप दिली. तेवळ पावलान तांकां सांगलें, जुवांवचें स्नान मनशान पातक रडोवन जिणी बदल्ल्याचो गुर्त. आपणा उपरांत येवचो आसलो ताका म्हणजे जेजूक तांणी सतमानी जय म्हणून. इतलें आयकतच तांणी सोम्या जेजूचे नांवी पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत पावलान तांचेर आपले हात दवरले तेन्ना तांचेर पवित्र आत्मो देवलो आनी तांणी परक्या भासांनी उलोवंक आनी प्रवाद करूंक सुरू केलें. ती सगळीं मेळून सुमार 12 जण आसले. उपरांतल्या 3 म्हयन्यांनी पावल सराग सिनेगोगाक वतालो. थंय वाद विवाद आनी संवाद चलोवन तो देवाचे राजा विशयान धैर्यान उलयतालो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 68 2 तावन 3 AB 4 तावन 5 ACD आनी 6 तावन 7 AB पर्यंत. श्लोक. पृथ्वेच्या राष्ट्रांनो, देवाच्या मानाक गीत गाया. उठ देवा आनी तुज्या वैरींची देसवाट कर. तुज्या दुस्मनांक तुज्या मुखा वयलें धांवडाय. दुरा बरी उबोवन ते मायाक जातात. जशें उज्या मुखार मेण कडोन उदाक जाता तशें देवा मुखार खोटे मनीस नास जातात. श्लोक. पृथ्वेच्या राष्ट्रांनो, देवाच्या मानाक गीत गाया. पूण नितीवोन देवाचे सदरे मुखार संतोसतात. आनंदान गितां गायना म्हणून नाचतात, उडतात. देवाक गितां गाया, ताच्या नांवाक स्तुती करा. सर्वेस्पोर ताचें नांव, ताच्या मुखार उल्हास करा. श्लोक. पृथ्वीच्या राष्ट्रांनो, देवाच्या मानाक गीत गाया. आपल्या पवित्र मंदिरांत रावता तो देव, अनाथांचो बापय, तो विधवीचो आधार जावन आसा. एकसुऱ्यांक रावोंक तो बिडार दिता. कैद्यांक सुटका दिवन सुकेस्त करता. श्लोक. पृथ्वीच्या राष्ट्रांनो, देवाच्या मानाक गीत गाया. उद्गार. आलेलुया, आलेलुया. ख्रिस्त सांगता, जर तुम्ही जिवंत जाल्यात तर सर्गीच्यो वस्तू तुम्ही सोधा. थंय ख्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. आलेलुया, आलेलुया. शुभ वार्ता. सांजुआ प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 16 वळ 29 तावन 33 पर्यंत. तवळ जेजूच्या शिसांनी जेजू लागीं म्हळें, आतां जाल्यार तूं ओपारी वापारी नासतना स्पश्ट उलयताय. सक्कळ सांगती तूं जाणाय. कोणीय तुका सवाल करची गरज ना म्हूण आमकां समजता. देखून तूं देवा थावन आयलाय म्हणून आमी सत म्हणटा. जेजून तांकां जाप दिली, आतां तुमी सत म्हणटात की फुडें येवंक आसच्या येदोळूच आयिल्ल्या त्या काळा विशान सांगता, आयका. तो येतस तुमी सोमेस्त म्हाका एकसुरो सांडून आपआपले वाटेन शिमटोन वेताल्यात. तरी पूण बाप म्हजे सोवें आसा देखून हांव एकसुरो न्हय. म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांव तुमकां सांगल्यात. संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसतलीच, पूण धैर्य घेया, हांवें संवसाराचेर जैत वेलां. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ.
जेजून ताच्या इश्टांक सोडून वेचे शिसांक बेजाराय हाडटा तें आयचे सुवार्तेंत आमी आयकता. तांकां जेजूची शिकवण समजली जाल्यारय ते खंतीश्ट जाल्ले. जेजूक हें समजता आनी तो सांगता, कठीण काळ येतलो जेन्ना आमी कितें पातयेता तें लोकांक पसंत जावचें ना. जेजूचो पाटलाव करचें सोंपें न्ही, पूण हांगा एक बरी खबर आसा. जेजू दिता ती शांती. कश्टांत बदलची न्ही, कित्याक ताणें संवसाराचेर जैत वेलां. ह्या खातीर तो आमकांय कुमो करतलो. जेजू जावन आसा दाखवाल आनी आमी ताचे फांटे. कशें फांट्यांक दाखवाली तावन सकत मेळटा, तशें आमकां ताचे तावन सकत मेळटा. कसली अनवरां आयल्यारय तो बांद आमकां घट्ट सांबाळटा. जिणेंत येवचीं पंत आव्हानां आमकां नास करूंक न्ही, बगार आमी ती भावार्थान फूड केल्ल्या वरवीं देवाच्या मोगाची साक्षी आमी जाता. संवसाराक ह्या मोगाची गरज आसा. जेजून आमकां सूख संतोशाचें जिवीत वासोवंक ना, बगार तो आमचे संगता रावून आमकां सर्व सोंसून व्हरच्याक बोळ दितलो म्हूण ताणें बसयला. जिणेंत कसल्याय कश्टाच्या वेळार तो भरवोसो घट्ट सांबाळया. ताचें धैर्य आनी समाधान घेवया.